नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयभरच्यान रिपोर्टर आमकां जॉइन जातात. नवें कोविड हॉस्पिटल धरून बाकीची परिस्थिती कितें आहा. हांव सगळ्यांत पयलीं वता महेश गाडी आसा आमचे सिनियर रिपोर्टर. महेश, कितें आहा हेल्थाची अपडेट, नव्या कोविड हॉस्पिटलाची अपडेट आनी ओवरऑल गोंयच्या भलायकेची अपडेट. प्रमोद, काल आम्ही काल हेल्थाची मिटिंग जाली. म्हणजे सगळे दोतोर, गव्हर्नमेंट सगळे दोतोर प्लस तांचे एचओडी, जीएमसीचे दोतोर, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस प्लस जे दोतोर प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी प्रॅक्टीस करतात आणि त्यांची कमिटी आसा त्यांची सगळ्यांची काल मिटिंग जाली आणि त्यांच्यानी अशें थारयलां की जे डेथ केसी वाडटा कोविडा खातीर ते जाता तितले आतां कमी करप. त्यांच्या खातीर तेंच्यांनी आतां प्रोसिजर चेंज करपाक थारायला. एक म्हणजे असो की पेशंट सिरियस जायसर रावप न्ही, की ताका मागीर व्हेंटिलेटरार दवरप, नाल्यार मागीर ताका ऑक्सिजन लावप, नाल्यार मागीर ताका आनी कसलो ट्रिटमेंट दिवप. इवन प्लाझ्मा सुद्दां ताका पयलीं आसा जाल्यार ताका पयलीं घालप ताका आनी जेणे करून त्या पेशंटाक जाता तितलो साल्वार करप. आतां मेन फोकस आहा तो, कित्याक केसी वाडपाचो सद्या आमी पळयला की काल आमचो कावंट जो आतां हायेस्ट आसलो 504. सो केसी वाडतूच उरतले, पूण आतां मेन डेथ जाता तितली कमी करप हे खातीर तेंची काल मिटींग जाली आणि त्या खातीर तेंच्यांनी आनी एक कोविड हॉस्पिटल फोंड्या स्टार्ट केलें काल 220 बेडाचें ते सुरू जातले. सो दुसरें म्हणजे बायलां भुरग्यां खातीर सेपरेट हॉस्पिटल कोविडान जे कोण अफेक्ट जातात तेंच्या खातीर. सो गव्हर्नमेंटाचो सद्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर फूल फोकस जालो. आनी एक गजाल आमी कळ्ळें की आमी जे रिपोर्ट करताले की जीएमसीन दोतोर पॉझिटिव्ह जाले, 21 दोतोर पॉझिटिव्ह जाले, भितरले 12 परतून आसले ते म्हणजे बरे जाले, क्युअर जाले आणि प्लस 18 नर्सी पॉझिटिव्ह जाल्ले. सो जेन्ना दोतोर पॉझिटिव्ह जावपाक लागले तेंकां रिप्लेसमेंट करपाक म्हणजे दोतोराक रिप्लेस कोण करूं शकना. सो त्या खातीर आतां तेंच्यांनी अशें थारायलां की जो पण जीएमसीन येता ताची एंटीजेन टेस्ट करप, जाचो रिजल्ट एक अर्द्या वरान ते पावण वरान येता, फास्ट येतलो आनी मागीरूच तेचेर हें करप, तेचेर कितें ट्रिटमेंट करप. जर कोण तरी सामको कितें सर्जरी बीन करची आहा तेका आरटीपीसीआर टेस्ट करची पडटली. तेका एंटीजेन टेस्ट ना, तेका आरटीपीसीआर टेस्ट करची पडटली. असो तेंच्यांनी काल प्रोटोकॉल थारायला आणि थंयच्यान तेंच्यांनी कालच्यान ती सुरवात केल्या. दुसरी गजाल म्हणजे एक आमी पळयला की आयपीएचबी जे हॉस्पिटल आसा बांबोळे थंय आमी ब्रेक केले स्टुडंटान की 2 पेशंटांचे पॉझिटिव्ह जाले म्हणून आनी आयज ते 3 जाले फिमेल वॉर्डान. म्हणजे आतां मेरेन 5 जाण थंय पॉझिटिव्ह सांपडल्यात. पणजेची अजून कांय डिटेल्स येवना, पूण आनी गव्हर्नमेंटान काल राती अनाउन्स केल्या ते म्हणजे दही हंडी बीन कोणी सेलिब्रेशन करचें न्ही, सोशल गॅदरिंग करचें न्ही, प्लस जाता तितल्या लोकांनी दुसऱ्यांगेर वचचें न्ही सेलिब्रेशना खातीर, आनी जे कोण सील आनी कंटेनमेंट जितले झोन आहा तितले तर लोकांनी एकामेकांगेर वचचेच न्ही म्हणून काल गव्हर्नमेंटान डिक्लेअर केला. सेकंडली आतां गणेश चतुर्थी येता त्या खातीर गणेश चवथीच्या निमतान जर कोण गणपती हाडपाक नाल्यार विकपाक जर भायल्या शेजारच्या जर राज्यान वयता जाल्यार ताणें कितें करचें पडटलें, 24 वरां पयलीं म्हणजे आयज गेलो तेणें त्या बॉर्डरीचेर तेणी सांगचें पडटलें की आपूण 24 वरां भितर रिटर्न येतलो म्हणून. ताका टेस्टिंग बीन कांय आसचें ना, पूण तेणी जर बॉर्डर क्रॉस केली जाल्यार थंय ताका तेणी थंय बरोवन बीन दिवचें पडटलें आनी सगळी एंट्री करची पडटली. आनी दुसरें म्हणजे जर कोण भायरच्यान येता आतां सेलिब्रेशन करपाक, म्हणजे मुंबयच्यान बीन थोडे जे गोंयकार जे आसात ते जर येवपाक सोदतात जाल्यार तेंच्यांनी आयसीएमआर ऑथरायज्ड लॅब सर्टिफिकेट घेवची पडटली टेस्टिंगाची, ना जाल्यार तेंच्यांनी आपलो सॉब टेस्ट करचो पडटलो, ना जाल्यार तेंच्यांनी पयलींच 14 दीस येवन होम क्वॉरंटायन करचें पडटलें. आयदर कितें जो ऑप्शन आसा जो आतां ऑप्शन जो बाकीच्यांक दितात जे एसओपी बाकीचे पाळटात ते तांकां पाळचे पडटले. सेकंड थिंग, जे गणपती हाडपाक आमकां चित्रशाळा आसता तातूंत जाता तितले तेंच्यांनी होम डिलिव्हर करचें म्हटलां तेंच्यांनी गणेश, पूण इट इज पळोवया तें कशें शक्य आहा तें तितलें जावचें ना तें. पूण जाता तितल्या लोकांनी गणपती हाडूंक सुद्दां वतना गर्दी करची न्ही. भुरग्यांनी आनी भुरगीं खास करून जीं वयतात तांच्यांनी जाता तितलें एवॉयड करपाचें वचपाचें, आनी इवन सिनियर सिटीजन अशें तेंच्यांनी काल एसओपी डिक्लेअर केला. इवन सार्वजनीक गणेश जो आसतलो तो वीथ द परमिशन ऑफ द लोकल जी कोण बॉडीज आहा तांचे वीथ परमिशन तो पुजचो. इवन गणपतीचे थंय देखावो करप ना, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कसलेच ना, इवन तुजे आरतींक सुद्दां वतना सार्वजनीक गणेशाक फक्त 10 लोकांनी करचे आनी लायव्ह स्ट्रिमींग जालें जाल्यार करपाचें अशें तेंच्यांनी सांगलां. आनी गणपतीची हायट जी आसा सार्वजनीक गणेशाची ती 4 फीट आसपाची मॅक्झिमम, तेच्यावर आसूंक जायना, जेणे करून ते स लोक ती व्हरूंक शकता, हाडूंक शकता, पावोवपाक व्हरूंक शकता. तीर्थ प्रसाद महाप्रसाद करप ना म्हणून सांगलां तेंच्यांनी. आनी एक म्हणजे जे कंटेनमेंट झोनान जे लोक आहात तांच्यांनी तर दुसऱ्यागेर विजीट सुद्दां करप ना गणपतीच्या दिसांनी. आनी लोकांनी सुद्दां जे अशें
कंटेनमेंट झोनान जे लोक ना तांच्यांनी अवॉइड करचे दुसऱ्यांगेर वचपाचे भटांनी कंटेनमेंट झोनांतल्या भट बीन कंटेनमेंट झोनान आहा पळय तेणी जर दुसऱ्यांगेर वचपाचें ना म्हणून तेंच्यांनी काल डिक्लेअर केलें आनी इवन गणपती पावपाचो टायम सांजचो 5 ते 10 मेरेन दवरला आनी गणपती पावयतना सुद्दां सोशल डिस्टन्सिंग सगळें पाळपाचें आनी जाता तितले 4-5 जाण लोक आसपाचे त्याच्यावर आसूंक जायना अशें काल एसओपी डिक्लेअर केलें. थँक्स अ लॉट महेश. हांव आतां फोंड्या विवेक आहा आमचे बरोबर म्हाका दिसता फोंड्या नवीन कोवीड हॉस्पिटल आनी त्या कोवीड हॉस्पिटलाचो बोवाळ खंय पावला हें प्रकरण तें जाणून घेवया. विवेक कितें अपडेट तुजे कडेन कितें म्हणटात फोंडेकार आनीक जे काल कन्सर्न्स उक्तायिल्ल्यो तांकां कितें वाट मेळ्ळ्या काय कितें? हय प्रमोद, म्हाका दिसता काल जेन्ना प्रुडंटान एक ब्रेकिंग न्यूज केली की सीएमान अनाउन्स केलें की फोंडेचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा ते फूल फ्लेज कोवीड केअर हॉस्पिटल जातलें म्हणून. एका वरान हे ब्रेकिंग जाल्या उपरांत मोगो पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते आणि एलॉंग विथ सुनील ढवळीकर हॉस्पिटला कडेन पावले आणि थंय बोवाळ जालो की आतांच पेशंटाक खाली करता काय कितें, सगळे वेकेट करता काय कितें अशे तरेचे सगळे रुमर सगळ्यांक पावले आणि दोतोराक तेंच्यांनी घेराव घातलो. जे हेल्थ ऑफिसर आशिल्लो दोतोर कुवेलकर तेका आनी तेका विचारलें कितें चल्लां काय म्हणून. दोतोरान सांगलें आपल्याक काय अजून हे येवना, ऑर्डर येवना, पण अशें आयकूंक येयलां की आयच्या आयज हॉस्पिटल वेकेट कर म्हणून जाल्यार सगळ्या पेशंटांक जीएमसीन शिफ्ट करपा लायला आणि ओपीडी कॅज्युलिटी सगळे बंद करपा लायला म्हणून. सो हे जेन्ना कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी आपलो विरोध थंय दर्शयलो आणि सांगलें आमी पेशंटाक कशेंच हांगसरल्यान हे करून घेवचे ना, वेकेट करून घेवचे ना, तुमी पर्यायी व्यवस्था करा म्हणून. कॅज्युलिटी आणि जे ओपीडी आसा ते दिलासा जे हॉस्पिटल आसा आयएमएचे फर्मागुडी हांगासर थंय कॅज्युलिटी आणि ओपीडी हे शिफ्ट करतले आणि हे जे हॉस्पिटल आहा तेजे डिसिजन जाल्ले आसा हे फूल फ्लेज कोवीड हॉस्पिटल म्हणून सीएमान ऑलरेडी काल ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा. सो लोकांचो एकूच प्रश्न आसा की 300 ते 400 पेशंट डेली ह्या हॉस्पिटलान येता ट्रिटमेंट करपाक. तितूर गायनेक आसा, ऑर्थोपेडीक आसा, एएनटी आसा आणि ज्यो एक्सिडेंटल केसीस आसा म्हणजे हे सेंटर जाल्ल्या कारणान फोंडा नियर बाय धारबंदरा, शिरोडा, मडकय, प्रियोळ हे सगळे पेशंट हांगासर सामके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतले मेन सामके पोस्ट हे करपी आणि हे आतां कॅज्युलिटी सुद्दां ते दिलासान व्हरता म्हणटा. सो कितले पर्यंत हे जातले म्हाका कळना, कित्याक तेंच्यांनी अशें म्हणलां की जे ऑक्सिजन आसा तेका लागून हे केला म्हणून. पण म्हाका दिसना की ह्या कोविडाक लागून जी बाकीचे दुयेंसी जे पेशंट आसा तेंचेर सामकी गैरसोय जातली, कित्याक हेजेर सगळ्यांचें मत आसा. म्हाका दिसता बीजेपीनूय आतां वेलकम केला तेंका, पण मोगो पक्ष म्हणटा गव्हर्नमेंट इज फेल्ड इन ऑल द लेवल टू कंट्रोल कोविड केसीस इन गोवा आणि दिस इज लॅप्सीस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्ट ऑफ गोवा म्हणून. कित्याक सामके हेंच्यांनी लॉकडाऊन आसतना कांयच तयारी करूंक ना. आत्तां केसीस मेळ्ळो म्हणून काल 506 केसी मेळ्ळो म्हणून रोखडे डिसिजन घेतले की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट करपाची कोविड हॉस्पिटल म्हणून. तो कांयच प्लॅनिंग ना म्हणून. इवन आमदाराक मेळ्ळे, आमदार म्हणटा की कॅज्युलिटी आणि ओपीडी ही फोंड्या जायच सामकी गरजेची म्हणून. पण खंय तरी आतां अशें डिसिजन जाला की हे खंय ना खंय तरी कोविड फूल फ्लेज हॉस्पिटल जावपाच्या मार्गार आसा आनी ते जातलेंच. आणि लोक आतां सोय जातली ती खबर ना, पण जी ओपीडी आणि लोकांक लागून जाता जी ओपीडी आणि कॅज्युलिटी आसता ती दिलासा हॉस्पिटल जे आसा आयएमएचे फर्मागुडी थंय लोकांक वयचे पडटले. प्रमोद, थँक्स अ लॉट विवेक. एक गजाल सगळे जाण मागताले नॉर्थ गोंया भितर हॉस्पिटल. सरकारान अशें जाग्यार हॉस्पिटल स्टार्ट केला की नॉर्थ केला काय साऊथ केला तेंच कळना. डिस्ट्रिक्ट खंयी पडू बट लोकेशन जर पळयलें, तालुको जरी नॉर्था पडू किंवा सावथा पडू, बट लोकेशन जर पळयलें मागताले नॉर्थाक हें केलें खंय असो प्रश्न पडपाचो. आनी तातूंतल्यान जे प्रश्न निर्माण जाला एक गजाल जी आशिल्ली की कोविड हॉस्पिटल जाय हें कितें आमकां कालच समजलें ना. इतले दीस जाले सगळे जाण सांगताले. त्या दृश्टींतल्यान प्लॅनिंग कितें जालें, ऑल्टरनेट प्लॅन्स कितें तयार केले, म्हाका दिसता हे खूब गंभीर प्रश्न आसात. कारण दिस इज नॉट समथींग दॅट हॅपन्ड ओवरनायट. एमर्जन्सीन आयिल्लें ना. ही खबर आशिल्लें 15-20 दीस खबर आशिल्लें की कोविड हॉस्पिटल जाय आसतलें. जरी चल फोंड्या जर करपाचो विचार आशिल्लो जाल्यार त्या दृश्टींतल्यान बाकीचे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जाल्ल्यो काय कितें कॅज्युअलिटीच्या बाबतींत, ओपीडीच्या बाबतींत काय काल अकस्मात डिसिजन घेतल्यान ताजे उपरांत आमी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करपाक लागल्यात. म्हणजे ही गजाल खूब म्हत्वाची. कारण हे जे लॅक ऑफ प्लॅनिंग जे आसा
ते प्रत्येक गजाली भितर दिश्टी पडटा आणि ताजे परिणाम लोकांक भोगचे पडटात. हांव थंयच्यान आणि एक वता गजाल हे करता की डिसिजन आसा पळय न्ही, सुनील ढवळीकर म्हणटा आपणे तांकां लास्ट टायमार सजेस्ट केला म्हणून अशी या थँक्स विवेक. विक्रम, वास्कोची परिस्थिती कितें आहा? सर, वास्कोची परिस्थिती म्हणजे आयज एक सांगन दिसता की हे जे कोविड केसी ज्यो चालू जाल्ल्यो गोवाच्यान आणि एक फर्स्ट कंटेनमेंट झोन जाल्लो खंय तरी 1 जुनाक आयज आफ्टर 69 डेज थंय अशे रिपोर्ट येवंक लागल्या की थंय आतां कसलेच पॉझिटिव्ह केसी ना. एवरीबडी आर टेस्टिंग नेगेटिव्ह आणि थंय काल एक मिटींग जाली साऊथ गोवा कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर आणि वास्कोचे आमदार कालू साल्मेदार हांचें सजेशन दिलें की तो जागो ओपन करचो लोकां खातीर आणि ताजे मागीर सजेशन आयकून काल रात्यान भितर थंय जो मेन कंटेनमेंट झोन आशिल्लो तो डिनोटिफाय करून काल तांच्यांनी मायक्रो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केला. म्हणजे 2 मायक्रो कंटेनमेंट झोन केला थंय, म्हणजे एक इन द बडा मांगूर एरिया आणि एक छोटा मांगूर एरिया. आणि आता आयज सर जाला की तेंचे थंयच्यान जे लोक भायर सरूंक सोदताले तांकां सगळ्यांक आयज कामाक वचपाक एक रेजिस्टर धरून तांकां भायर वचपाक तांकां परमिशन दिलां. प्लस तांचे खातीर कितें केलां सर, कित्याक लोकांक भंय दिसपाक जायना की हे गांवचे लोक हे जे कंटेनमेंट झोन म्हणजे मांगूर वॉज व्हेरी ते मांगूर म्हणतूच जाल्यार लोक आमचे अख्खे गोंयांत भिताले. सो हे लोकांक फुडें त्रास जावपाक जायना, लोक भिवंक जायना पूण तांचे खातीर एक मेडिकल कॅम्प दवरलो आयज आणि सुमार रिकॉर्ड 1,500 ते 2,000 लोक वचून थंय स्वताक टेस्ट करून म्हणजे बेजीक जे टेस्ट करून सगळ्यांक तांच्यांनी फिटनेस सर्टिफिकेट दिल्या. म्हणजे एज अ प्रूफ की तो खंय जरी कामाक गेलो लोकांनी ताका तुच्छ करचो न्ही, जावं ताका एक कंडेम करचो न्ही, जावं ताका तो स्टिग्मा जावचो न्ही. अशें करून आयज हो कंटेनमेंट झोन जंच्यान अख्खे गोंयाक हे चालू जाल्ले तो आयज खंय तरी ओपन जाता म्हणजे आनी एक 8-10 दिसांनी कलेक्टरान सांगलां की एज पर प्रोटोकॉल द लास्ट केस वॉज रिकॉर्डेड ऑन 27 जुलाय आणि ताच्या मागीर 14 दिसांनी जो दीस आसता आफ्टर द लास्ट रिकवरी ताजे मागीर खंय तरी तो झोन ओपन जातलो. दुसरी गजाल म्हणटा ती वास्कोन आनीक मोठो कंटेनमेंट झोन जाल्लो तो खारेवाडा. आयज ताजी बी मिटींग जाली, वास्कोचे आमदार आशिल्ले, डेप्युटी कलेक्टर आशिल्ले. थंयय बी सर आतां सद्याक केस कांयच ना आणि लास्ट केस रिकवर जावपाक एक 4-5 दीस उरल्या. सो एखादी 1-2 दिसांनी तेय झोन ओपन जातले. म्हणजे आतां वास्कोन सद्याक तरी खंयचेच कंटेनमेंट झोन एक 3-4 दिसांनी आसचे ना आणि सद्याक तरी अशें सिट्युएशन दिसून येता की जे कंटेनमेंट झोनाक आमी जे भिताले जे एरियेन जायते लोक पॉझिटिव्ह आमकां एक टायमाचेर मेळटाले थंय आतां सगळ्यो केस्यो झिरो जावपाक लागल्या आणि थंय नेगेटिव्ह अशें येवपाक लागल्या. कांय पॉझिटिव्ह केस्यो ना, ही एक मेन गजाल. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर आतां सद्याक अशेंय लोकांच्या मनान आसा की आतां म्हणजे जेन्ना हे 2 मेजर कंटेनमेंट झोन जरी ओपन जाले तर आतां जे बाकीचे आमचे जे नंबर येता म्हणजे 300 येता केन्ना 250 येता. सो हे एरियान भितर आतां त्योय केस्यो कमी जावपाक जायो आणि ती कमी जातली अशी अपेक्षा लोकांच्या मनान आसा. आनी गजाल म्हणटा ओके या विक्रम ना म्युन्सिपालिटी सर आज कामगारांचे एक स्ट्रायक जालो म्हणजे एक कोविडा खातीर म्युन्सिपालिटी कडेन थोडे फंड शॉर्टेज जाल्ल्यान तांकां पगार टायमाक मेळूंक ना. सो ताका लागून आयज म्युन्सिपालिटी सगळे वर्कर्स स्ट्रायकार गेले आणि तांचें म्हणणें आसा की जितले मनशां आमकां पगार पडचो ना तितले मनशां ते कामाक परते लागचे ना अशें तांचें म्हणणें आसा. सो स्ट्रायक चालू चालू आसा. या थँक्स लॉट विक्रम. हांव लौकिका मरे वता. लौकिक, यू आर मेकिंग अ पॉयंट अबाउट डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन. हय, सो ते डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन ना ते फक्त गेला की हे स्पीड अप करचे मॅटर आहा म्हणजे ताका टायम लिमीट दिवचे म्हणजे सुप्रीम कोर्टा मुखार गेल्या 3 म्हयन्या भितर तेजे रिजल्ट लावचो म्हणून. बट आयज अशी गजाल घडली आतां फाल्यां मॅटर आहा सो एक पेटिशनर नंबर 8 कडल्यान म्हणून कोर्टाक एका रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्टाक लेटर गेला की आमचो आमदार पेटिशनर नंबर 8 जो एक्चुअली बाबाशान जाता नुवेचो आमदार हेजे नंबरा वयल्यान ते लेटर गेला की आपूण पॉझिटिव्ह आहा आनी हॉस्पिटलान आहा आनी आपूण हें करपाक शकना केस हें करपाक शकना 4 विकांनी मॅटर फुडें व्हरचें म्हणून 4 विकाचो आनी टायम दिवचो म्हणून. पूण आतां चवकशी केल्ली हांवें की मुद्दम बाबाशाना कडेन उलयलो बाबा तुका केन्ना पॉझिटिव्ह जालो तो म्हणपाक ना आपलो क्लियोपाचो नंबर 9 आसा आनी तो पॉझिटिव्ह आसलो आनी आपलो नंबर 8 आहा चुकून आपलो नंबर ताका गेलो म्हणपाक लागलो लेटरान. सगळ्यांक आतां हें जालां की आपूण पॉझिटिव्ह आपूण बरो आहा आपूण घरा कडेन आपल्याक कांय प्रॉब्लेम ना नंबर चुकलो म्हणून कन्फ्युजन जालें. आनी दुसरी गजाल तेणी जे लेटर धाडला सुप्रीम कोर्टाक की मॅटर फुडें चुकोवचें 4 विकांनी. बट क्लियोपाक 2 दीस जाले डिस्चार्ज जावन घरा कडेन काल तेंच्यांनी आपली बायट रिकॉर्ड करून आमकां धाडली आपूण बरो आहा सगळ्यांचे उपकार मानले तेणी आनी बरो फीट आहा म्हणून तेणी
आणि नेगेटिव्ह जाला. नेगेटिव्ह जावन बरो टायम नेगेटिव्ह जावन टायम काडून तो आतां डिस्चार्ज जावन घरा गेला. पयलीं सामको बरो नासलो. सो आतां तो डिस्चार्ज जाला. म्हणजे ते लेटराक चड असो हें उरना की आपूण बरो ना, कोवीड पॉझिटिव्ह हॉस्पिटलान आहा तितलो तेका अर्थ उरना. ती एक गजाल जाली हियरिंगाची. म्हणजे फाल्यांची हियरिंग पोस्टपोन करपाचो एक प्लॅन आसलो. आणि दुसरें महाराष्ट्राचे जे आदले सीएम आनी ऑपोजिशन लिडर देवेंद्र फडणवीस जे कोकणान येयल्ले एक मोठ्या कोविड टेस्ट सेंटराचें उद्घाटन करपाक. राती ते गोंयान पावले. गोंयान रावल्यार सकाळीं त्यांनी मुख्यमंत्र्या बरोबर गोंयच्या चिखलांची विजीट दिली तेका. आनी जस्ट महाराष्ट्रान कितें जाल्यार गोंयान कितें जाल्यार ते डिस्कशन जालें. आणि मागीर भायर येवन तेणी मिडिया कडेन उलयले तेन्ना महाराष्ट्राचे स्थितीचेर सांगले. महाराष्ट्राचे आतां भायर गेल्यार खूब केसी खूब वाडल्या आणि 44% म्हणजे अख्ख्या इंडियन 44% अफेक्टेड आहे महाराष्ट्रान हा. महाराष्ट्रान प्रॉब्लेम हा इतकं सांगलें. मागीर फुडें आमी तेंका एंटीजन टेस्टाचेर तेणी पयलीं एकदां डावट रेज केल्लो तेजेर विचारलें. तेणी सांगलें एंटीजन टेस्ट जाय बट जो रेशिओ आहा तो मातसो हें आहा हेचो की रिजल्ट जो येता मदीं मदीं चुकता तेजो रिजल्ट जो रेशिओ मातसो येता 60 तेजी ट्रस्ट करपाक जाता. म्हणजे तेणी रेशिओ सांगलो 65% 35% असो रेशिओ सांगलो. 65% हें करपाक जाता म्हणून. पण ती टेस्टीची गरज आहा. स्पीड फास्ट फुडें वचत टेस्टीची गरज आहा. गोंयान जे कोविड मॅनेजमेंट चला तेका तेणी प्रेज केले. दोन गजाली आसल्यो. या थँक्स लौकीक. हांव मडगांव वतां. सावयो आसा आमचे बरोबर. सावयो, कितें आहा मडगांवची परिस्थिती, साश्टीची परिस्थिती? तर सासर एव्हरीवेअर आता कोविड वाडत विलेजीस तशेंच इवन इन मारगांव सिटी. काल आमकां 49 केसीस मेळ्ळ्यो. आयज कितल्यो मेळटल्यो ते अजून येयना. पूण आयज कितें जालां सर, मारगांव म्युनिसिपालिटी वर्कर सॅटर्डे ते 3 मेळ्ळे. काल दिसा आनी 4 मेळ्ळे. सो आयज म्युनिसिपालिटी स्टाफ पासून म्युनिसिपालिटी वचना. ओन्ली सर ऑलमोस्ट 75% स्टाफ येवना. सो आयज म्युनिसिपालिटी लोकांक भितर घेयना. ते सॅनिटायझेशन वर्क इज गोईंग ऑन. सो म्युनिसिपालिटी आयज लोकांक बंद जाल्ली बिकॉज ऑफ केसीस. So another thing that I want to tell is, sir, in Margaon there is a clergy home for South Goa priests. थंयसर सगळे आमचे जे जाणटे पाद्री आहात तांकां दवरतात. तर थिंगासर एक वर्कर पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. सो इट इज अ कन्सर्न सर बिकॉज देर आर मोस्टली ओल्ड प्रीस्ट देयर. सो इट कॅन बी अ बिग प्रॉब्लम इन मारगांव. कित्याक हे जर पाद्री जे आसा ते जर पॉझिटिव्ह जाले जाल्यार इट वील बी अ बिग प्रॉब्लम. तर तशें सर आयज आमचे म्हज्या माड्यार हांगासर एक पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळा. ही वॉज वर्किंग इन वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट. तशेंच सर कुडतोळी जे कंटेनमेंट झोन आला तो काल तरी कंटेनमेंट झोन काडलो. तर पूण आयज कितें जालां कुडतोळी जे लोक आहा तांणी मडगांव अर्बन बँकाक लागून हें केलें. सर मडगांव अर्बन बँकाचे स्ट्रिक्चर्स आहाय ऑफ RBI. So people cannot withdraw. But I think sir, they had a meeting. Uttarkar had a meeting with the directors of Madgaon Urban Cooperative Bank. आणि त्यांनी मागला सर जे कुठतरी असं ब्रांच आहा तांकां पैसे विड्रॉ करून दिवचे म्हण. तांकां जाय तितले पैसे विड्रॉ करपाक दिवचे असो तांणी डिमांड केला. जर ते म्हणटात 10 दिसां भितर जर तो डिमांड एक्सेप्ट जायना देन दे वील गो. ते कितें करूंक शकतात अशें. सो ते लोक सारके सर बेजार जाला की तांकां तांचे पैसे काडपाक मेळना म्हण. तर तशें आख्खें एक केस मेळ्ळा. आणि आयज फातरपास जायते टेस्टिंग जाला पूण ताचो रिपोर्ट मेळपाक जाता. आनी सर आयज अशें दिसता की सगळे कोणी आतां एंटीजन टेस्ट करपाक स्टार्ट केला. कित्याक लोटलेच्या दोतोरान सांगला की तेणें एंटीजन टेस्ट केला. सो एक वरा भितर तो म्हणटा टेस्ट रिपोर्ट कितें जाता येता. तेच सर. या थँक्स सावयो. श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर. बार्देजाची अपडेट घेवया. श्याम, कितें आहा? वॉट इज द नंबर ऑफ केसीस कितें मेळटात? खंयचे एरिये भितर मेळटात? प्रमोद, बार्देशाची परिस्थिती दिसान दीस बिकटूच जायत आसा. आयज सांगपाचें म्हणजे आयज म्हापशांत 21 केसीस जाल्या. 21 केसीस जाल्यात त्यो त्याच बरोबर पयलीं जी फिश वेंडर पॉझिटिव्ह मेळ्ळी त्या उपरांत जे कांय टेस्ट केल्ल्यो तेतूंतली ती फिश वेंडर 18 फिश वेंडर आयज पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. आणि ज्यो आयज जेन्ना अर्बन हेल्थ सेंटरान टेस्ट केले तेतून 21 केसी मेळ्ळे. तेतून 2 मोरड आहा, 4 खोल्ले आहा, 3 दत्तावाडी आहा, मागीर 3 करासवाडे आहा, 1 आकय आसा, मागीर 4 डांगी कॉलनी आसा, 1 हावसिंग बोर्ड आहा. अशें करून 21 केसी आयज जाल्ल्यो आहा. मागीर कोलवाळ PSCच्या अंडर आयज 5 केसी जाल्ल्यो आहा.
तितून एक तिवी आसा, एक पोटीच्या हॉलार आजिलोन एडमीट आसा, एक मागीर लेबर एक कॉन्टॅक्ट नासलेलो तो एक आसा, मागीर आनी एक कॉन्टॅक्टांचो आनी एक कॉन्टॅक्टांचो तो पेडण्याचो आहा. मागीर शिवोले आयज 4 केसी मेळ्ळ्या, तितून काणक्या 2 आनी 2 आस्को मेळ्ळ्या. त्या आस्को आमी एक DMC चो एक स्टाफ मेळ्ळा एक पॉझिटिव्ह, आणि ते बाकीचे तेंचे जे हे स्टाफ आहा तांकां होम क्वॉरंटायन जावपाक लायल्या. मागीर हळदोण्या 2 केसी आहा, एक बोस्तोरा आनी एक हळदोण्या. परवरी आनी खांदोळचो डेटा मेळोंक ना. दुसरे एक प्रमोद सांगपाचें म्हटल्यार दिसान जी केसी वाडत आसा, आनी म्हापसा बाजाराचेर आतां चवथीच्या हितून ताण पडटलो म्हणून म्हापसा म्युनिसिपालिटीन एक असो निर्णय घेतला की नेबरींग ज्यो विलेजी आसात म्हणजे त्यो डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, इवन म्हापश्याक हळदोणा कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, म्हणजे बोस्तोडा विलेज हा म्हापश्याक लागींच आसा, मागीर थिवी आसा, शिवोली आसा आनी कलंगूट आसा. हेंच्यांनी ज्यो मार्केटाचो बाजार बीन जातलो पळय तेन्ना बाजारान म्हापशा बाजारान आनी मार्केट करपाचें ना, त्या हेंच्यांनी ते सेपरेट करपाचो, ते करून हे पॉझिटिव्ह केसींक लागून तरी मातशे कंट्रोलान येतले हो एक निर्णय घेतलो आहा. दुसरो थँक्स फट्टे. भुवेश बोरकार आमचे बरोबर. भुवेश, काणकोणचे अपडेट कितें? प्रमोद बाब, काणकोण काल 2 केसी मेळ्ळ्यो आणि टोटल केसी 22 आसा एक्टिव्ह केसीस. दुसरी गजाल म्हळ्यार पोळ्याची जी गेट आशिल्ली थंय जेन्ना लॉकडावन जाल्लें तेन्नाच्यान एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट अपॉयंट केला आनी तेजी टीम अपॉयंट केल्ली, सो सेक्युरिटी टायट जावपा खातीर सरकाराची. पूण आतां एक उलटी जाल्लें आसा, गोंयांत एका वटेच्यान केसी वाडत चल्ल्यात आनी काल परवी एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेटाची टीम काडल्या स्कॅनिंग करपा खातीर, प्रॉपर स्कॅनिंग चॅक करपा खातीर ती टीम आयली, तर ती टीम ना. डेप्युटी कलेक्टराचो कांय स्टाफ थंय आसा आनी पुलीस यंत्रणेचेर हो ताण पडटा. एका वटेच्यान गोंयांत सिच्युएशन बिकट जायत चडलां, भायल्यान गाडी येत आसा, अशा वेळाचेर ही टीम काडलेल्या लोकां मदीं एक मोठे प्रश्नचिन्ह तयार जालां. काणकोण भागां पयलीं कशें आशिल्लें, जेन्ना आमी अख्खे देशभर केसी वाडटाले गोंय आमी ग्रीन झोन म्हणटाले, तशेंच काणकोणची परिस्थिती आशिल्ली. गोंया कांय जाग्यांनी जेन्ना केसी मेळयल्यो, काणकोणाक केसी ना, काणकोण एक टोकार पडटा, काणकोणकार सेफ म्हणटाले, पण डे बाय डे 2-5 अशे केसी वाडत चल्ल्यात. तिसरी म्हणल्यार जे सरकार तेन्ना अवेरनेस करता म्हणटालो गांवगिऱ्या वाठारांनी, सगळे खेडेगांवांनी, ती अवेरनेस खंयच दिश्टी पडना. थँक्स अ लॉट भुवेश. हांव दिवचल साखळी ही अपडेट घेवया. आतां विनायक आसा आमचे बरोबर. विनायक, कितें आहा केसींची परिस्थिती आनी ऑन ग्राउंड हेल्थाची सिच्युएशन? सर, काल बिगणे हांगासर एक केस मेळ्ळी, कालची अपडेट जाली, काल एकूच अपडेट म्हाका आयज सर साखळे वाठारान विड्डे 2 केसीस मेळ्ळ्या, सरवळ्या 1, आमोण्या 1, पाळये 1 आनी नागेली 1, सर 4 केसीस साखळे मेळ्ळ्या. माया वाठारान सर कोयरा हांगासर 2 केसीस आसा, एक हातुर्ली आसा, एक देऊळवाडा नारगा हांगासर एक केस आसा आनी एक केस परवड्यान भितरली आसा. सर ही अपडेट आसा. दुसरी गजाल म्हटल्यार सगळ्यांकूच खबर आसा की अपडेट इजी मेळना. स्टील सर आमची लायव्ह अपडेट पयल्या उपरांत पयलीं म्हटल्यार लायव्ह अपडेटीक खूब रिस्पॉन्स बरो आसा आमकां. लोक आयकतात, मोस्टली खूब लोक रावतात आयकपाक की बाबा आयज कितें न्यू अपडेट आसतली काय म्हणून. आफ्टर द लायव्ह सर खूब फोन येतात, मेसेज येतात, तेंचें अशें म्हणणें आसता की तुम्ही एरियाज आनी टावन सांगा, तुम्ही एक्झॅक्ट प्लेस सांगा किंवा तुमची नांवां तरी सांगा. हांव सर एकूच सांगूंक सोदतां, खूब जाणां हांवें पर्सनली तो सांगलें, पूण हांव हे सांगूंक सोदता की नांवां डिस्क्लोज ही करिनात आनी करची न्ही अशी SOP आसा. आनी फोर्स करचो न्ही की आतां कितें नांवां आसात. पयलीं म्हणल्यार की आमकांच कळना, ऑफिसर्स पयलीं विचारलें ते दिनात. पूण एब्सोल्युटली करेक्ट. खंयच्याच परिस्थिती भितर पेशंटाचें नांव, ताची वळख आमी सांगपाक शकनात, सांगप न्ही. आणि एरिया वायजच आमी अपडेट दितात आनी एरिया वायजच अपडेट दितात कारण सरकार एरिया वायज अपडेट दिना म्हणून आमी ती सुरवात केल्या. थँक्स अ लॉट विनायक. हांव 70 वतां कल्पेश आहा आमचे बरोबर. कल्पेश, कितें आहा 70ची अपडेट? सर 70ची अपडेट सांगपाचें म्हटल्यार सर आयज न्यू 16 केसीस मेळ्ळा आनी टोटल सर 70 118 आयज मेरेन सर एक्टिव्ह केसीस आसा
ज्या प्रमाणे सकाळी आयसर आम्ही ब्रेक केली की दाब्या विलेजीन 23 केसीस मेळ्ळे आसा आणि थंयसर झोन सील केल्लो आसा. थंय 28 केसी जाल्ले आसा आणि फुडें झरमे जी विलेज आसा तेतून आनीक 4 केसी मेळ्ळेले आसा आणि 10 नंबर जाल्लो आसा. म्हणून गव्हर्नमेंट म्हणजे हेंचे ऑफिशियल्स अशें चिंततात की डाब्या जे एरिया सील केला, डाब्या आनी झरम्याचे लास्ट गांव पडटा. टोटल 38 केसीस दोनूय गांवांनी आसात. तेका लागून झरम्या विलेज सील करपाचे अशें म्हणून आतां म्हाका सोर्सीसा कडल्यान कळ्ळां. सांगपाचें म्हटल्यार सर झरम्या विलेजीन स्वता हांव रावता आणि जर सील केली जाल्यार फुडले 15 दीस म्हाका ते कशें कितें करपाचें तें आतां म्हाका कळना तूं सर. टेन्शन घेनाका. तुगेले मिडियाक तुगेले रिपोर्टिंग करपा खातीर अलाउड आसा. दॅट यू डोंट वरी. थँक्स ओके, कल्पेश. thank you, स्टे sir. सेफ. सर, आणि सगळ्यात तेच महत्वाची गजाल सर. म्हणजे स्टे सेफ. ओके सर. सांगपा आनी म्हटल्यार सर सकाळी डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग घेतली. डेप्युटी कलेक्टराक सगळे सर सत्तेरीचे सरपंच आणि चेअरपर्सन हजर असले. तेंच्यांनी एक अवेअरनेस व्हेकल स्टार्ट केला जी अवेअरनेस सगळ्या सत्तेरी वाठारांत वचून अवेअरनेस करतली. हांवें तांकां डेप्युटी कलेक्टर विचारले की सील झोन आणि कंटेनमेंट झोन हाचो डिफरन्स कितें काय म्हणून. तेणें सांगलें की कंटेनमेंट झोन आसा तेजे गायडलायन सगळे आणि सील झोनाचे सेम आसता. पण कंटेनमेंट झोनाचो रिपोर्ट आसता तो सेंट्रलाक वयता आणि सील झोन कित्याक तर गोंयान आपल्याक डिसिजन घेवपाक मेळोंक जाय म्हणून हो सील झोन केला. सो ते एक जालें. दुसरें म्हटल्यार कोवीड केअर सेंटर सत्तेरीन करपाच्यो हालचाली सर चालू जाल्या पण अजून मेरेन वेळ वयतलो म्हणून सांगला तेका. आणि एक सांगपाचें म्हटल्यार सर पीडब्ल्यूडी वापी पीडब्ल्यूडी ऑफिसान स्टाफ एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. तेजे एक रिलेटिव्ह पॉझिटिव्ह आसलो सो तेंच्यान तो इन्फेक्ट जालो. म्हणून पीडब्ल्यूडी स्टाफाक भितर मातशें पॅनिक सिच्युएशन जाला. आणि एक सर व्हडली गजाल आयकूं येता सोर्सीसा कडल्यान जस्ट ना म्हाका आत्तां अर्द वर पयलीं एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की फोंडा वाठारांत एक केस पॉझिटिव्ह मेळिल्ली आणि लोकांनी तांकां सांगलें फोर्स केला तेजे फॅमिलीक की तुमी आसपाक शकता, तुमी चॅक करून घेयात म्हणून. सो फॅमिली सांगपाक लागली की तो पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह आसा म्हणून सांगपाक लागली. गांवांतल्या लोकांनी फोर्सफुली वचून तेजो रिपोर्ट घेवन हाडलो. तेन्ना तेंच्यांनी घरातल्या फॅमिलीनी सर चेकअप केलें आणि घरातली फॅमिली पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. आतां प्रॉब्लेम असो जाला त्यांच्या कॉन्टॅक्टान कोण येयला ते चेक करूंक वचपाक तयार ना. कित्याक तर म्हणटा चवथ लागीं पावल्या म्हणटा. जर चेकअप केलें जाल्यार आमकां खंय तरी व्हरून दवरतले आणि आमकां चवथ मेळची ना अशें सिच्युएशन जाला. आणि परतून सर इश्यू तोच आसा जितले होम आयसोलेशन वाडटा तितले लोक म्हणटात की अरे पॉझिटिव्ह पेशंट आमच्या शेजाऱ्याकच रावता आमी कशें कितें करचें काय म्हणून हो आतां कोवीड केअर सेंटर सत्तेरीन ना म्हणून हो दुसरो एक प्रॉब्लेम क्रिएट जाला सत्तेरीन. थँक्स कल्पेश. हांव लास्ट पेडण्यां वता. मकबूल आहा म्हणजे वेळ कमी आहा पण मकबूल किती आहा पेडणेची अपडेट? सर पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार सर काल एका दिसाक 15 केसेस मेळ्ळ्या सर. त्यातून पालया 2, पारशा 4, आरंबोल 3, पारखण 2, कासावर्णे 1, धारगळ 1, कोरगाव 2 मेळ्ळ्या सर. आयज एका दिसाक 17 मेळ्ळ्यात. त्यातून सर मालप्या 3 आसा सर, कोरगाव 4 आसात, केरी 1 आसा, मांद्र्या 2 आसात सर, तुया 1 आसा, मोर्जी 1 आसा, धारगळ 3 आसा आणि विरनोडा 1 आणि काजणी 1 आसा सर. आणि एक म्हटल्यार सर आतापर्यंत 165 मेळ्ळेले आसा सर. सांगपाचें म्हटल्यार सर जे आमी म्हटल्यार विनायक सरान फुल इन डिटेल मेळना आमकां मेळटा इतले सर की आमी तितले लोकांक सांगू शकता. नांवा सकट आमी सांगू शकना. पण हांव एक रिक्वेस्ट करता की समजा जर इन्फॉर्मेशन मेळटा जाल्यार वाडा किंवा त्यांचे जे प्लेस आसा प्लेस तरी सांगचे. कारण लोक जे आजूबाजूचे लोक आसात ते मातशे भियातात. एब्सोल्युटली करेक्ट. आमी सरकाराक हेच सांगतात की एटलिस्ट एरिया स्पेसिफिक एरिया सांगची सो आजूबाजूचे लोक मातशे अलर्ट आसपाक शकतले. म्हजो वेळ सारको सोंपला. थँक्स अ लॉट मकबूल. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.